देवा सावळे सदाची आमची ऐक मागणी आमची मानता तू म्हण आवय कुटुंबाची बेमोत बाब आमची ऐक मागणी आमची मानता तू म्हण आवय कुटुंबाची बेमोत बाब आमची ऐक मागणी आमची मानता तू म्हण आवय कुटुंबाची
कुटुंबाची बेमोताब आमची आयक मागणी आमची मानता तूं म्हूण आवय कुटुंबाची मोगल भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक देवाच्या आनी आमच्या तारिकेच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक बरो येवकार मागता. आज आमची पात्रोन सांत आनमायेचें फेस्त. तिचे मजतीन देवान आमचेर ओतुल्ल्या सर कुरपे बेसावा पासून देवाक अर्गां बलिदान भेटोवच्याक ह्या सुंदर देव मंदिरांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आयच्या फेस्ताचो विशय
मलगड्यांनी शिकयल्लो बावर्ताचो पाठ बावर्ती कुटाम बांदूंक एक वाट. आमच्या सुम्या जेजूच्या जिणयेंत ताच्या आवय बापायचो आनी आजो आजयेचो विशेष प्रभाव दिसून येता. जेजूची आवय मोरी बावर्ताची आनी जिविताची जायतीं सतां आपल्या आवय बापाय सांतान्ना आनी सांजोकितावन शिकयल्ली. तिंच सतां आनी मौल्यां मोरयेन आपल्या पुता जेजूक शिकयलीं. तांचे कुटाम मलगड्यांच्या बेसांवान संगता सोमकूची ल्हान पोवी सभा जावन आसली. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशेंच भलायकेन, यशस्वेन तशेंच सलवणेन एकामेका हात दिवन ती संगता समकाली. यशस्वेन थंयसर एकचार आनी संगतपण आनी मेतेरपण ही मौल्यां उठून दिसतलीं. हींच मौल्यां आज जेजू क्रिस्त पोवी सभेन पळोवंक आशेता. हींच मौल्यां आमच्या कुटुंबान पळोवंक जेजू आशेता. तर हे बावर्ताचे वाटेन आमी समकोवया. आयच्या दिसा आमच्या मलगड्यां आनी आबा व्हडली माय खातीर आमची मागणी भेटोवया. तांचे पासो देवाक आमी अर्गां दिवया. देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादान बरो म्हूण मागया. संतोशान संभ्रमान आनी एका कुटुंबाच्या स्पिरितान आमचे प्रधान याजक मनादीक बाप जितेश कॅस्तेलिनो, विगारवार मोन्सिंजर फर्डिनंड गोन्साल्वीस आनी सहबेटोवणी करच्या याजका सोवें हांगासर जमो जाल्ली आमी सर्वां हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. आतां आमी प्रवेश गिताक उबी रावया. मोनालीक जावन भावार्ता एक मोठा जमल्या सोम्या तुजी भोवती. तुजी तान पोशीत जावन भरून पराक्रितान परगटल्या तुजी दिरवी. कर्जा मोनालीक जावन भावार्ता एक मोठा जमल्या सोम्या तुजी भोवती. तुजी तान पोशीत जावन भरून पराक्रितान परगटल्या तुजी दिरवी. तुवें आमकां वेंचलाय इश्ट म्हणून आपयलाय. दैवीक जिवान भरलाय. भावार्तां ते कोटायलाय. कर्जा मोनालीक जावन भावार्ता एक कोटान जमल्या सोम्या तुजी भोवती. तुजी तान पोशीत जावन भरून पराक्रितान परगटल्या तुजी दिरवी. दयाळ मोगान तुज्या पावतू सोम्या आमच्या. दिवसाक मोगाक तुज्या भरपूर पेन्सर्गीच्या. कर्जा मोनालीक जावन भावार्ता एक कोटान जमल्या सोम्या तुजी भोवती. तुजी तान पोशीत जावन भरून पराक्रितान परगटल्या तुजी दिरवी. तुवें आमकां वेंचलाय इश्ट म्हणून आपयलाय. दैवीक जिवान भरलाय. भावार्तां ते कोटायलाय. कर्जा मोनालीक जावन भावार्ता एक कोटान जमल्या सोम्या
तुझे भोवती तुझे तांपोशी समोर पराक्लितान परगटलेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी सर्वां एकूटाम जावन ह्या देव तेंपलांत आमची पात्रोन सांतान मायेक मान करूंक हांगासर जमल्या. अशें जेजूची आजी जावन मरिये मायेची आवय जावन एक बरें कुटाम तिणें बांदून हाडिल्लें आनी अशें जेजूच्या जिणयेंत तिचो प्रभावी परिणामी जायतो आसलो म्हण आमी प्रस्तावनांत आयकलें. आज तिच्या विना ते काल आमी सर्वांनी जेजू सरशीं पावोंक आनी अशें बरीं बावार्थी कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगता आमी मागया. हांव पातकी सर्वपदवेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडांतल्यान वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakulka, Sumia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Sumia kakulka. Mahima deva unsargi ani shanti tacha ista samsari सर्वेस्परा देवा सर्गीन शराया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे
Krista, Jesu Krista, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमच्या पूर्वजांच्या देवा, भाग्यवंत जोकीक आणि अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हण आनी तुवें तुजे परजेक बसयलेली सडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजान कोंसोन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक शृंगार कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दारवांतांचेर आनी शहरांच्या दारवाट्यांचेर ती बरोवन घाल. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
मोशा तारो कातय उल्लासता सोमी पुळदा कैता आपली प्रभा शितवै मा प्रगटता पृथ्वी दारा कुसके तापसक लगाता सोमी पुळदा कैता आत्मो मोसो सोम्याक नावार्ता मोशा तारो कातय उल्लासता आत्मो मोसो सोम्याक नावार्ता मोशा तारो कातय उल्लासता सोमी कवत्याक उबारता भुकेल्या तंदिरव्यानी पुरता दुबल्या धाकट्यांक नीट सांबाळता सोमी कवत्याक उबारता आत्मो मोसो सोम्याक नावार्ता मोशा तारो कातय उल्लासता आत्मो मोसो सोम्याक नावार्ता मोशा तारो कातय उल्लासता साम पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. तुजो यथार्थ बावाट सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच सुबावाट जसो तुजे आजये लोईसाताय आनी तुजे आवय लुईसाताय परजळतलो तशें तुजे थंय परजळता म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुज्या वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळेशें कर म्हणून हांव तुजे लागीं उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवून मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजालेमाक वेतालीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशेंचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजालेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली.
तो पैणारांच्या पंगडांत आसतलो म्हण लेकून एक दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालांक घालनासलो आनी तांची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंठी दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगत नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो, पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ ह्या जाग भावानो आनी भयणीनो, एक काणी वा एक गडीत हांवें वाचल्लें हें अशें आसा. एक स्त्री एक सुकण्या विक्रपाच्या जाग्याक वता आनी त्या जाग्यार तिका भोव पसंद जाता एक उलोवसो कीर पॅरट. आनी त्या कीर घेवन ती घरा वचोंक आशेता. जायते पयशे दिवन त्या अंगडीकारांत वचून कीर ती घेता आनी ताच्या वस्तेक म्हण एक गुडी घेता. आनी थंयसर तो कीर भोव सुशोबीत आनी उलोवसो जावन आसलो. आनी घरा व्हरून गेल्ली स्त्री परत दुसरे दीस ती त्या अंगडी येता आनी अंगडीकारा लागीं विचारता, हो कीर हांगा उलयतलो, पूण म्हज्या घरा वयल्यानच ताचें उलोवणें बंद पडलां. आनी अंगडीकार तिका म्हणटा, खंयसर त्या किराक बोर जालां जावंक पुरो वा एकसूरपण भोगता जावंक पुरो, देखूनच त्या गुडांत एक आरसो दवर म्हणटा. आनी एक सांगातीन आसा म्हण त्या किराच्या रुपण्याक पळोवनूच ती चिंतली आनी ती उलोवंक शकतली. ती स्त्री तशीच करता. आनी दुसरे दीस परत ती अंगडीकाराच्या त्या बागलार उबी रावता आनी किराक हाडनूच ती येता आनी म्हणटा, आरसो दवरलो पूण कीर उलयना. ताका तो अंगडीकार म्हणटा, तर त्या किराक इल्लें टायमपास जावच्या खातीर एक निसाण दवर. वयर वेतली सकयल वेतली तवळ ती खंडीत जावन उलयतली. आनी त्या स्त्रियेन तशेंच केल्लें. परत तिसरो दीस त्या किराक घेवन अंगडीकाराक संपकर ती येता आनी म्हणटा, आरसो दवरलो, निसण दवरली, पूण परिणाम कितेंच ना, कीर उलयना. आनी तो अंगडीकार म्हणटा, एक पाळणें दवर. अशें हालोवन दलोवन म्हण त्या किराक इल्लो सुशेग मेळटलो आनी खंडीत जावन कीर उलयनासतना रावचो ना. आनी स्त्री परत वेता आनी तशेंच करता. चवथ्या दिसा स्त्री मात्र येता. तोंड बेजारायन आसा, इल्लें काळशें जालां. तवळ अंगडीकाराक समजता कितें मणी घडलां म्हण. आनी ती स्त्री अंगडी आयिल्लेंच अंगडीकार विचारता, कितें जालें बाये? आनी ती म्हणटा, कीर मेलो. म्हणजे अंगडीकार म्हणटा, मरच्या पयलें कितें मणी उलयलो गी? तवळ ती स्त्री म्हणटा, त्या सुकण्याच्या अंगडी आरसो आसा, निसण आसा, पाळणें आसा, पूण म्हज्या बुकेक थंयसर कितेंय खावंक ना गी. म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो, ही एक काल्पनीक काणी तुमचे मुखार दवरल्या. म्हळ्यार
सकड त्या किराक दिल्लें मोलाचें आरसो, थंयसर आसलें निसण आनी थंयसर पाळणें आसलें, बरो गूड आसलो. पूण ह्या येजमानीन स्त्रीयेन त्या किराक गरज आशिल्लें बुकेक तें खाण दिवंक ती विसराल्ली. सकड आसल्यारय अन्न उदक नासतना ती मरण पावल्ली. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमची प्रस्तुत परिस्थिती आमी पळोवंक गेल्यार, आमच्या भोंवतणी आमी पळोवंक गेल्यार आमची परिस्थिती एक ना एक वाटेर अशीच आसा. आमच्या घरांनी सकड रितीची वस्तू आसात, आमकां संतोश करचे वस्तू आसात, एकामेका वेळाचो वापर करूंक जाय पडच्यो वस्तू आसात, आधुनीक तंत्रज्ञान आसात, होम थिएटरां आसात, जायते बरे बरे आयपॅड आसा, लॅपटॉप्स आसात आनी हर एक संगती आमच्या कुटुंबांनी आसात. आनी हे सकड गरजेचे न्ही, पाड म्हूण हांव सांगना, देवाक अर्गां जावं. कित्याक हे सर्व संगती खंयचेय पाड न्ही. एका काळार आमच्या लागीं घेवंक थंयसर सवलताय नासली, पूण आयच्या दिसा आमकां देवान ते फावो केल्यात. तर हे सर संगती आमचें तें आसून आमचें तें मौल्यां, आमचें तें भावार्थ, आमचें तें बरवसो, आमचें तें मोग एकामेकाक ना, तर आमचें जिविती त्या सकिरा बरें जातलें. सकड संगती आसात पूण गरजेचें खाण जावन आसचें भावार्थ आमचें थंय तो ना. देखूनच आयच्या दिसा आमच्या पात्रोन सांतिणेक, सांतान मायेक आमी मान करता आसतना आमकां मेळचो संदेश जावन आसा, मालगाड्यांनी आमकां दिल्लो भावार्थ, तो भावार्थाचो पाठ जावंक आसा. आनी अशें तो आमची कुटुंबां बांदूंक एक मोगाची आनी भावार्थाची वाट जावन आसा. अशें आज आमी आयकल्लीं 3 वचपां ह्याच विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक एक अवकाश. आमची मत ती वाचपां उजवाडायतात. आयचें पयलें वचप द्वितीनेयम पुस्तकांतलें. द्वितीनेयम पुस्तकांत आमी आयकता, थंयसर कितें आमी आयकता, थंयसर म्हणटा सुरविल्या लोकांक नियमां दिवन द्वितीनेयम पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, देवाक मान दिवन चला, एका निजा देवाक मान तुमी दिया, सक्तेचें मोगाची आनी एका काळजाची व्यक्ती जावन तुमी रावा. देवाचे उपदेश तुमकां ते कितें मेळ्ळ्यात ते तुमच्या काळजांत जागोवन दवरा. म्हणजे शुभ वार्तेक आनी पयले वाचपाक थंयसर जेजूच्या आवयन सर्व उतरां जागोवन दवरलीं म्हण आमी पळयता. आनी अशें आज द्वितीनेयम पुस्तकांत आमी पळयता, ती देवाचे उपदेश जागोवन दवरल्यार मात्र पावनात, पूण आमच्या भुरग्यांक काळा तेकीद वेळा तेकीद आमी ती शिकोवंक जाय, तवळ आमी भावार्थांत मुखार वचोंक शकता. आयचें दुसरें वाचप आमी पळयलां तर नव्या सोल्ल्यांतलें सा पावल तिमोथीक बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा, तिमोथीच्या आवयन आनी ताच्या आजयेन केल्लो भावार्थाचो सॅक्रिफायस जियेल्लें तें भावार्थाचें उतर कशें देवाचें देणें जावन तांच्या पुता तिमोथीक तें मेळ्ळें म्हणलें पाऊल कळीत करता. आनी तेंच देवाचें देणें कशें मेळ्ळें. पावलान केदळा ताचो हात तिमोथीच्या तकलेर मागलो, दवरलो, तवळ देवाचें देणें ताका मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो ताका मेळ्ळो म्हूण पाऊल सांगता. देखूनच देवाचो प्रेरक आत्मो आमकां बिजुड्ड वा टिमीट जावन करिना, पूण देवाचो प्रेरक आत्मो आमकां मोगान, सक्तेन आनी भावार्थान भरता. आनी अशें आमी एकामेका सुडसुडीत जावन भावार्थ परगडची हातेरां आमकां करता. आयची सुवार्ता लुका प्रमाणे बरयल्ली ती आमी आयकली. थंयसर आमी पळयता जेजू देवळांत सुकोवन वता. तवळ मरी आनी जुजे ताची आवय आनी बापूय जावन तांची जबाबदारी पाळटात. आपल्या भुरग्याक ती सोदतात आनी भुरगो मेळिल्लो तवळ आमी आयकलें ती ताका तिडवितात. म्हणजे जेजू मुखार कितें जाता, तो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडोवंक ही आवय बापूय ताका कुमक करतात. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सर वाचपां देवाचें उतर आमकां एक ना एक रितीन आरसो जशें आमकां आमच्या जिवितांत जियोंक एक कुमक आदार जावन आसात. तर आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत आयच्या विशयाचेर
कसलीं उतरां आमी नियाळ करूंक जाय. पयल्यान पयलें आमची कुटुंबां भाग्यवंत वा भावार्थी कशीं आमी करयेत. देखूनच ह्या घडये आमी समजूंक जाय देव आमच्या कुटुंबा विशयांत कितें चिंता. देवाचें निर्मोणें आमच्या कुटुंबांत कितें, देवाचें योजन आमच्या कुटुंबांत कितें. तर हें आमी नियाळ करूंक वता तर म्हाका कुटुंबा जिविता विशयांत सकड कळीत आसा म्हण न्ही, वा म्हज्या कुटुंबांत समस्या नात म्हण न्ही, पूण देवाचें उतर, देवाची दिशा आमकां खंयच्या दिशेन मुखार वचोंक आदार जाता म्हणलें आमी पळोवंक जाय. सकड कुटुंबां एकच जावन आसात. देखूनच आमी हर एका रितीन इगर्ज मातेची चरित्रां पळोवंक गेल्यार, इगर्ज मातेची शिकवण, पवित्र सभेची शिकवण आमी पळोवंक गेल्यार पयल्यान आमकां कळटा हर एक कुटाम देवाचें निर्मोणें. आनी तें निर्मोणें पंथाक पावोवंक आवय बापायक, वडिलांक आमकां देवान रचलां. पवित्र पुस्तकाचो पयलो बूक उत्पत्ती, आनी त्याच उत्पत्ती बुकांत आमी वाचता संवसाराच्या रचनेर तावनूच देवान कुटुंबा जिविताक बुन्याद घाल्ली. आनी अशें ती घाल्ली बुन्याद विविध व्यक्ती तावन ती मुखारूनच वता. पवित्र पुस्तक केवल एक काणी जावन आमी वाचची न्ही, पूण विविध व्यक्ती तावन आमच्या जिविताक बोळ दिवची, आमच्या जिविताक सकत दिवची एक सकत जावन आसा, एक जिणी जावन आसा. तवळ आमी पळोवंक गेल्यार आदाव आनी एवे तावन प्रारंभ जाल्लें कुटुंबाचें जिवीत तें थंयच आखेर जायना, तें अब्राहमा द्वारे मुंदरून वता. उपरांत जायतीं कुटुंबां आमकां पळोवंक मेळटात. आनी अशें तें इस्रायलाच्या सर्व कुटुंबां द्वारे एक रूप वा रुपीत जाल्लें एक 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 समर्थ, एक भावार्थी बांद थंयसर जाता. आनी अशें तेंच कुटाम नव्या सोल्ल्यांत आमी आयकल्ल्या त्या सुवार्थेंत तें रुपीत जाता. आनी जेजू द्वारे तें कुटाम संपूर्ण जाता, भाग्यवंत कुटाम थंयसर तें बुन्याद जाता. आनी अशें थंयसरच तें आखेर जायना, आज म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबा द्वारे हे कुटुंबाची चरित्रां मुंदरूनच आसा. दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, वडिलांक मान दिवचे द्वारे आमी हर एकल्यांनी ताणें शिकयल्लें तें पाठ आमच्या जिणयेक वाट जाय तर आमी थंयसरच रावल्यार जायना, आमी मुखारून वचत जाय. देखूनच जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता म्हणलें आमी आयकलां. आनी जुवांव पावल दुसऱ्यान आमकां हर एका दिशेन ताच्या दस्तावेजा मुखांतर आमकां कळीत केलां. फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो ह्या दस्तावेजान तो कळीत करता आनी तो म्हणटा केन्ना व्हंकल आनी न्हवरो, आवय आनी बापय आपल्या भुरग्यां सांगता मागतात तवळ तें नीज रितीचें एक क्रिस्ती कुटाम जाता. देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी आमच्या भुरग्यां खातीर मागा जाय, आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक जाय अशी कृपा आमी जावंक जाय. म्हणजे आमी भुरग्यां खातीर केवळ आस्त बदीक जागो करून दवरची न्ही, पूण आमची भुरगींच ती आमच्या कुटुंबाची आस्त जाय. तवळ देवाच्या आशिर्वादान भरिल्लें आमकां हर एक रितीन मेळटलें. आनी त्या देखून केदळा आमी ह्यो संगती मोग भावार्थ बरवसो आनी वडिलांक मान म्हणली लक्षणां आमच्या भुरग्यांत येतात तर मुखार आमची कुटुंबां भावार्थी कुटुंबां जातलीं. देखून हें डेपॉझीट आमी आमच्या भुरग्याच्या नांवार करून दवरचें जाय आनी जाय आसले सर संगती आमकां उपरांत ते मेळटले. तिसऱ्यान आमी पळोवंक गेल्यार आमची कुटुंबां मोगाची मंदिरां करी जाय. हांवें म्हळें वडिलांक आमी केदळा मान दिता, वडिलांच्या शिकवणे प्रकार केदळा आमी चलता, तवळ आमची कुटुंबां मोगाची मंदिरां जावंक जाय आसली कृपा आमकां मेळटा. हांवें पळोवंक ना, पूण जायत्यांनी सांगिल्लें हांवें आयकलां. हांगासरी परगवांती सांगिल्लें आमी आयकलां. आदी एक आवय 10 जाणांच्या एका कुटुंबाक भुरग्यांक समान रितीन मोग वांटून दितली, सांगता ती मागतली. आनी अशें भुरग्यांक जेवणा वेळार कितें जाय जावंक पुरो एक ल्हान भुरगो म्हणटा म्हाका मासलेसो मांडो जाय, घे पुता तुका हो मांडो. म्हाका आनी एकले भुरगे म्हणटा म्हाका मासल्याची शिमटी जाय, तर आवय समान रितीन वांटतली.
पूण आज ही परिस्थिती खंयसर जाल्या. एका आवयन 10 जाणां भुरग्यांचो पालन पोशण केलें. कश्ट आसल्यारय भावार्थान तें वागयलें. तर आज एका आवय बापायक पोसूंक तांचे जतन घेवंक 10 जाणां भुरग्यांक कश्ट जातात. हे खंय युरोप देशांनी घडचें न्ही, आमचेच भोंवतणी घडोवन आसचें तें घडीत जावन आसा. देखून ह्या दिशेन आमी मुखार वचून पळयता आसतना आमी खंयसर आसा. देवान आदम आनी एवेक विचारिल्लें सवाल, वेर आर यू. आज आमी ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत जमल्या आसता आमी आमकांय देव विचारता, तुज्या कुटुंबा जिणयेंत, तुजे समकोर, तुजे दिसपट्टे जिणयेंत वेर आर यू. पवित्र पुस्तक आमी पळोवंक गेल्यार पवित्र पुस्तक थंयसर देवाक मानान चलिल्लीं, वडिलांक मान दिल्ली कुटुंबाय आसात आनी व्यक्ती आसात. तर वडिलांक मान दिनातली व्यक्ती आसात आनी तांकां आमी पळयता वडिलांक मान दिल्ल्या व्यक्तीक देव आशिर्वादान भरता. वडिलांक मान दिनातल्या व्यक्तीचें जिवीत कितें जाता आमकां पवित्र पुस्तक कळीत करता. थंयसर आसलो आबेल, तो वडिलांक मोगासो जावन आसलो. थंयसर उपरांत पळयता इजाक, अब्राहमाक तो मोगान पळयता, ताचे उतर तो आयकता. उपरांत जुजे, जाकोबाक तो मानवाल्लो. थंयसर पळयता आमी तोबियास आनी तोबीत, एक बापूय आनी पूत भावार्थान जियोंक कितें जाय आशिल्लें तें थंयसर घडीत आमकां कळीत करता. थंयसर पळयता एल्काना आनी हन्नाचो पूत सामुएल, तोय देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या आवय बापायक मानवाल्ले जावन जियेलो. आनी जेजूय नव्या सोल्यांत आमी पळयता देवाक मानवाल्लो व्यक्ती जावन तो जियेलो. देवाक वा वडिलांक मान दिनातली जायती कुटुंबां वा व्यक्ती थंयसर आसात. पळयता आमी कायन मोसरान आबेलाक तो जिवेशी मारता. आमी पळयता थंयसर आसलो हाम म्हणजे नोयेचो पूत, बापूय आमाली जावन थोड्याच 5 मिनटां खातीर तो रस्त्या देगेर आसलो आसता हो हाम म्हणलो पूत आपल्या दोगा भावांक आपयता आनी आपल्या बापायचीच मर्याद त्या लोकां मुखार तो काडटा. आनी हें आमकां कळी जाता, आशिर्वाद आमकां खंयसर मेळटा, आमची कुटुंबां आशिर्वादीत कुटुंबां खंयसर जातात म्हणल्या विशयांत आमकां पळोवंक एक आदार. देखूनच पवित्र पुस्तकाची शिकोवन आमकां म्हणटा, हर एक कुटुंब पिरगजेचें वा समाजाचें मुळावें खण. आनी त्या मुळाव्या खणाक जर वाळय लागली, कीड लागली तर कितें करचें. जर समाज पाड जाता, पिरगज पाड जाता, आमची कुटुंबां बरीं करना, आमी ती समाज बरी करयेत. जर आमच्या कुटुंबाक वाळय लागता, कीड लागता तर आमी कितें करयेत, आमी कितें करयेत तें आमकां कोणाकी कळीत ना. देखूनच कुटुंब जर पाड जाता तर वखदाच्या झाडाकच कीड लागिल्ल्या बरी, वखद दिवचे झाडच तें मेल्ल्या बरी. हें अशें करूंक आमी कितेंच सोडिनाये. देखून भावार्थाची कुटुंबां बांदूंक, भावार्थाची मंदिरां करूंक आमकां हांगासर करपाक मेळटा. देखूनच पापा जुआंव पावल दुसरो ताका कुटुंब म्हळ्यार भोव बरें, भोव लागशिल्लो जावन आसा. देखूनच तो म्हणटा, हर एक पिरगज, हर एक समाज कुटुंबांतल्यान पाशार जाता. देखूनच आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां आमी करी जाय तर, बरवशाची बिडार आमी करी जाय तर 4 संगती आमच्या मतींत आमी उडास दवरी जाय. पयल्यान आमची घरां मागण्याची घरां जावंक जाय, दुसऱ्यान भावार्थाची मंदिरां जावंक जाय, तिसऱ्यान बक्षण्याची बिडारां जावंक जाय, मोगाचें तोट जावंक जाय आनी क्रमेण तें क्रिस्ताक साक्ष जावचें बोंदेर जावंक जाय. आनी तवळ आमची कुटुंबां ह्या बरी जातलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी भियोवचें नाका. आमची भुरगीं आमी सांगिल्लें कितेंच आयकनात म्हूण. आज आमी बेजय कित्याक एक आवय बापूय जावन, आजो वा आजी जावन, कुटुंबांत एक मालगडो जावन म्हजी भुरगीं, म्हजी नात्रां आमकां पळयतात. म्हजी आवय बापूय कशें तांचें जिवीत, घरांत कशें तांचें मागणें, घरांत पेल्या लागीं उलयता आसतना कशें चलतात, एकामेका उलयतना तीं कशीं उलयतात आनी भुरगीं तीं पळयतात. आनी देखूनच म्हणटा हांव, आवय बापूय भुरग्यांची रोल मॉडेल. जर आमी समा करिना, आमची जिणी त्या एका जिणी रिती प्रमाणे आमी नाव,
तर आमची भुरगीं आमच्या भुरग्यां आमी कितें अपेक्षीत कितेंच अपेक्षसूंक आमकां जायना देखूनच जर पाळांक कीड धरता तर फळां बरीं जाय जाय म्हूण आमी कशें आशेत देखूनच ह्या पाळांक आमी घट करीत जाय म्हणजे एक सांगणी आसा जर पाळांतच फळां आसात म्हूण आनी वेळ भरती जाता आसतना तींच पाळांत फळां फांट्यार दिसतात आज पाळां जावन आसात आमी वडिलां एक याजक जावन एक आवय बापूय जावन एक आजो आजी जावन एक भाऊ वा भयण जावन म्हजी आनी तुमची जबाबदारी कितें जावन आसा पाळां आमी घट करूंक जाय तवळ फळां म्हणजे भुरगीं तीं समाजांत आसात जर आमी परिसर तें बरें करता आमचें कुटुंब बरें करता तर कुटुंबांत जल्मातात भुरगीं आनी परिसरांत तीं वाडटात देखून आमी आज सांतान मायेची देख घेवया कुटुंबाची बुनाद भद्र करया आनी अशें वडिलांनी आमकां दिल्ल्या देखी द्वारे भावार्थी कुटुंब बांदया आनी मोगाचें सेवेचें आनी दयाळेचें कुटुंब म्हणली आल्तार फुलां फळांनी आमी सोबोवया ह्या कृपे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमी सर्व उबे रावया आमचो भावार्थ त्रिएक देवा थंय आमी परगटुया आनी सांगता मागया सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमीच्या अरसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो हांव कुवार मरयेंत हांव जल्मालो पोंस पिलाताकाल ताणें घर सोंसले ताका गुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंचुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसाणे कुडींचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची मोगाळ भुरगीं आमची प्रार्थना केदळ आमी ताका ओपून दिता तो आमकां आयकता आतां एक कुटुंब जावन भावार्थ्याची मंदिरां जावन भावार्थ्याची प्रार्थना ताचे समोर आमी आतां ओपून दिवया मोगाळा बापा आमच्या पापा साहेबाक बिस्पांक येजकांक धर्मिकांक आनी लायक भावार्थ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर प्रायेन मालगाडो पूण काळज जमानान सदांच युवा स्पिरितान आसच्या आमच्या पापा साहेबाक बऱ्या भलायकेन भर तांणी सर्वांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या सर लोकांच्या विशेष करून मालगाड्यांच्या सुख संतोषा खातीर सदांच वावर करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सताचे आनी नितीचे वाटेन समकोन सर लोकांक शांती समाधानाचे जिवीत मेळा सारके वावर करूंक तशेंच संविधानान दिवची मनशां हक्कां राखून व्हरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजेच्या सोमेस मालगाड्यांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी संतोष आनी समाधान दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कुटुंबाच्या सोमेस सांद्यांनी मालगाड्यांक मनां लेखून आनी मोगान पळोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कुटुंबांतान वेगळे जाल्ल्या मालगाड्याक तुका समर्पित हांव तांच्या काळजामानांतलो कोडो अनुभव पयस कर तांची जतन करतले आनी तांच्या संगता जियेतल्या सांद्या सवे बऱ्या संबंधान ताणें वाडोवंक आनी संतोशान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक
ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांनी आसल्ल्या मालगड्याचो विशेष रितीन मोग करूंक आनी तांची जतन करूंक सदांच साधन करशे तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर ओपून दिलेली मागणी तूं मानून घे. आमची कुटुंबां भावार्थीची मंदिरां तूं कर आनी अशें हें तोट्टाम फिरगस कुटाम मोगाचें आनी शांतीचें बिडार कर. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात. आमेन.
मुगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वेस्पराक आमच्या देवाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततीक बसयलेल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरां आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवान उंच गीत तुका जय जय. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. उंच गीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gut purgatuja.
तुझ्या उत्साहाने पुनर्जीवन कोणावर वितुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण कर जय क्रिस्ताक जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजेती सोपती भाग्यवंत अर्नुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत जोकी आनी सांत अन्ना बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेभून गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येन तुझी कुशीन सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्राम आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन अत्रकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर उपातकांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणें मेळना ती आमी सर्व सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. दयेकन बसा. बाबा भयणीनो, पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ हो. 8 जाग्यार 8 याच्या कुमगार वांटतात. प्रधान दारवटे लागीं 2 जाण, ताच्या उपरांत खंयसर एक स्पेस आसा, जागो आसा, थंय 2 जाण, मदगात 2 जाण आनी हांगासर 2 जाण. हें जाल्ल्यानच बल्कावांत बगल्यान आमी कुमगार वांटता. भक्तीन आनी शिस्तेन ह्या क्रिस्त प्रसाद सेव्या आनी खंतार क्रिस्त प्रसादाच्या आमी गावया. जेसू तुका हांव भुकेला कुरपे जरी हांव दालेला स्वादिके खोटाक आशिला देण्यान तुज्या दादोस जाला ये जेसू तूं ये जेसू तुका हांव भुकेला कुरपे जरी हांव दालेला स्वादिके खोटाक आशिला
तुझ्या Jesu tu ye Tarzan moja tu ye Ge makatu ge Gopan tuja प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुळयेन मनीस जावचो म्हण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दोशी केली ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत जोखीचे आनी अन्नाचे विनवडेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकन बसार. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक
म्हज्या याजक भावांक धर्म भयणीक फिर्गस कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी सर्व सैऱ्यांक सांत आन्ना मायेच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी आमची पात्रोन सांत आन्ना तिचो पती सांत जोकी तांच्या नातवा जेजू लागीं विनंती कर देवाचे विस्तार आशिर्वाद तुमचेर पडा अशें करून दित म्हूण मागता. अ हॅपी अँड ग्रेस फिल्ड फीस्ट टू यू ऑल. तुमच्या घरांत आसलेल्या मलगड्यांक आनी पिडेस्त भावंडांक फेस्ताचे उल्हास पाठया, ती आमकां गरजेची. परगांवांत आसलेल्या तुमच्या फिर्गस कुटुंबाच्या सांद्यांक फेस्ताचे शुभाशय पाठया, ती लायव्ह पळोवन आसात. आमच्या कॅल्विनान कहलें ड्रिम्स कहलें ताचें चॅनल आसा, तातूंत लायव्ह टॅलिकास्ट ही आतां हांव कितें उलयता ती पळोवनूच आसात. भोवशा ती संतोश पावोवन आसात. आज जल्मा दीस आचरण करच्या सक्तांक क्रिस्टन म्हणलो ल्हान भुरगो सकाळीं मिसाक आयिल्लो. सिस्टर डायना तांचो बर्थडे, तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. आज सबार जाणां तांच्या पात्रोन सांताचें फेस्त करतात. सांत जोकी आनी सांत आन्ना. एन म्हणटा हांव, आन्ना म्हणटा हांव, आन्नम्मा म्हणटा हांव, कली बरां नांवां आसात तीं सांत आन्नाचींच. देखून फेस्ताचे शुभाशय एनी हीं बरां नांवां आसात. आमच्या गवळी बापांनी फेस्ताचे शुभाशय पाठयल्यात. गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या फेस्ताचे संभ्रमीक अर्गां बलिदान भेटोवन बरो अर्थ भरीत नियाळ दिवन आमकां मागूंक कुमोग केल्ल्या मानादीक बाप जितेश कॅस्टलिनो हांकां देव बरें करूं म्हणटा. रोमांत देवस्तुती विशयाचेर सेक्रेड लिटर्जी उसलें शिकोवन एक हंत संपोवन आतां रजेर आयला. आनी हांवें एक 7-8 म्हयने आदीं संपर्क केल्लो कोण ना पाद्र्याबाग. पाद्र्या बुदवंत आनी तालेंतवंत तरणाटो याजक. कांय 5-6 वर्सां जालीं मात याजकी दिक्षा जावन आज कशें ताणें बाय हार्टूच तो सगळो विवर सांगला न्ही. हांव जाल्यार पेपार दवरता, म्हजे वरवीं जायना बा म्हणल्यार हुशार पाद्र्या. ताका बरें मागता, ताची भलायकी इल्ली बरी ना. थंय रोमांत इटलींत पास्ता आनी स्पागेट्टी आनी कहले पुरो तो पालो आनी पुरा खावन आमच्या गांवच्या बरी जायना न्ही गे. आतां हे फाटल्याक एक हप्त्या 2 हप्त्या इल्लीचे 2 किलो चडला पाद्र्याबाच्या भलायके पासून मागया. ताका बरें भविश्य आसा, ताका बरें मागता. आमच्या संगता 6 बेटोणीकर आमच्या पासून मागल्ल्या आमच्या विगार जनरल तशेंच आमच्या आतांचे विगार वार मॉन्सिंजर फर्डिनंड गोन्जाल्वीस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार म्हाका बाप वालेरियन मेंडोनचो समज उडास येता. वी मिस हिम वेरी मच. तुमी जाणात आज आसलो जाल्यार ह्या जाग्यार ताच्या अमृक्या हासा मुखांत्र आमच्या लागीं बरें उलयता आसलो. पण देवाची मांडवळ देवाच्या कुशेक आमी खालतीमान घालता. आज ताचीच कंतारां काडिल्लीं आमी मिसाच्या बलिदानाक. ताका सासणीक विशय मागता. सांगातास आज आनी एका पाद्रेबाचे शिवमोगा दियेसीजन मरणाची रीत ह्या वेळार जावनूच आसा. सकाळीं इल्लेशें हांवें पळयलें पब्लीक विविंगा वेळार. फादर एंटनी पिटर शिवमोगा डायसीस पयलें हरिहर बाजिलिकांत आसलो, आतां शिकारीपुरा. तांच्या पिसायबा पासून ती मागया. तांकां मस्त दोखो बसला. 51 years आनी बारी तालेंतवंत याजक, चकड याजक मोगाचे सेवा करतात. गवळी बापा पासून तेंच्या याजकां पासून ती आमचो एकतार दाखोवया. आमकां याजकांक भाव भयणीनो बोळ खंयचें म्हळ्यार आमचें युनिटी आनी सांगातपण, कंपॅनियनशीप. आज हांगासर इतले याजक आसात. मलगडे तशेंच तरणाटे, मंगळूर दियेसीज, आमची दियेसीज, धार्मीक रिलिजियस पाद्रेबाद. मोगाक गड ना, तड ना, प्राय ना, संबंध आनी त्याग मात्र. आज सहबेटोवणी केल्ल्या आमच्या कल्याण पुरवारड्याच्या सर्व याजकांचो म्हजे मित्र आनी सैऱ्या याजकांचो उपकार बावुरता. तुमी परवणगी दिल्यार हांवें करच्या बरी एक वळख करून दिता. तुमकां वेळ जायना न्ही, वळख करून दिवंगी तुमचें परमिशन आसा जाल्यार. सबार याजकांनी आज काल पुरा फोन करून तापान न्हिदल्यात. फादर कर्नेलियो, फादर फ्रेडी आनी पुरा तांणी रेखात फाटयल्या. पूण हांगा पयले फादर जितेश तें जावन सुरू करता. जितेशाची वळख आसा. मॉन्सिंजर फर्डिनंड गोन्जाल्वीस आतां एक सट्टीक जबाबदारी तांकां आसा विगार वार जावं. ताच्या बकलेन आसा फादर पिटर मॅस्करनस मॉन्फोर्ड मेळासो. 2 वा 3 टर्माक प्रोविन्शियल आसलो पाद्र्या. सादो दिसता, व्हेरी सिंपल एंड हंबल. मोगान आयला पाद्र्याबाग, बेंगलोरतान आयला. देव बरें करूं म्हणटा. फादर एरिक क्रास्टा म्हजो सांगाती, म्हजो क्लासमेट मोगान आयल्यात. हांगा मंगळूर दियेसीज काशिया फिरगजेंत आसा विगार. म्हजो मायक केलो वॉल्यूम उणें जालो दिसता न्ही गे, कितें जालें मायकाक शेळ जाली गे म्हणून. ताच्या बकलेन हांवें सांगलें मालगडे याजक आमकां बेसांव. फादर लॉरेन्स मार्टीस रिटायर्ड प्रिस्ट होमांतून आयल्यात. थंय ते एक लॉरेन्स आसात. एक लॉरेन्स मार्टीस, एक लॉरेन्स रोड्रिगस आनी एक लॉरेन्स डिसोजा.
ग्लोरेस आयल्यात मागीर सांगता ताज्या बगलेन आमच्या वाऱ्याड्याक नवोच आयलो फादर मनोज पिलार फादर्स म्हाका इसड्डू वळख ना आजूच वळख जाली पाद्रेबाग स्वागत ताज्या बगलेन फादर अश्विन आरान्ना आतां वोकेशन असो इनचार्ज आमी शिरवां सांगता आसले हांव फादर अश्विनाक स्वागत फादर ऑलिवर नाझरेत जेजू नाझरेताच्या कुटुंबांतलो गे म्हण नाझरेत वो माउंट रोजरी असिस्टंट ताचे उपरांत फादर स्टीवन आमकां मस्त वळख आसा तो वळतवळ कुमसारांक ताका कुमक करता यूथ डायरेक्टर ताच्या बगलेन फादर रॉन्सन होली क्रॉस थंयसर सेमिनरी आसा थंयसर रेक्टर म्हण हांव चिंता फादर लॉरेन्स रोड्रिगस आमचो आनी एकलो मालगडो पाद्र्या 3 दीस आदी म्हाका सांगला फादर डेसा हांव येतां फादर लॉरेन्स मार्टिसा क्या पुनर्ता आमच्या गार्डियना सांगात येता म्हणटा सो मोग थँक्यू फादर विल्सन परत येवन आमकां तरबेती दिवन गेला आमची लिटर्जी दिएसीचो इन्चार्ज फादर विल्सन फादर अनिल डिसोजा उद्यावर आतां विगार परच्यापोर गेला जंय आमचो आदलो दियाकून आतांचो पाद्र्या फादर स्टीवन आसा फादर फ्रेडी आमचो आदलो विगार फादर फ्रेडी मुदरांगडीत हांव आनी फादर विल्सन बर्बोजा MSFS आमच्याच फिरगाजेचो रजेर आयला तो गोंयांत आसा ह्या बगलेक हांव येता फादर चार्ल्स मिनेझस उडपी वाराड्याचो विगार वार फादर JB सल्डाना म्हजो संगाती दोतोर JB सल्डाना विजय फिरगाजेचो विगार हर एक पटी तो येता ताजो आदार मोठो आसा फादर सिरिल गावपी याजक बायबल आनी कॅटेगेटीक कमिशन आमच्या DSCचो डायरेक्टर पाद्र्या मस्तुपटी हांगासर येता सेवा दिता ताका देव बरें करूं म्हणटा फादर सुनील डिसिल्वा सास्तान फिरगाजेचो आमच्या वाराड्याचे यूथ इन्चार्ज बरे प्रसंगदार फादर सुनीलाक स्वागत फादर जॉन सिक्वेरा OCD हांव नातल्या वेळार रेतीरे गेल्ल्या वेळार वचचो पाद्र्या बालो न्हय मस्त जाण सांगलां हांव नाका तुवें राव येत म्हणून सांगलां यू वेलकम आनी आमच्या नेबर आमकां गूड नेबर फादर ऑल्विन आनी फादर जॉन आमकां मस्त कुमोक करतात फादर जॉन थँक्यू ताजे उपरांत फादर विक्टर पेत्री फिरगजेचो विगार आमच्या वाराड्याची फिरगज फादर रॉकी माउंट रोजरी फिरगजेचो विगार म्हजोय विगार म्हजी फिरगज ती ताजे उपरांत फादर जोझफ मचादो कोळालगिरीचो विगार फादर परेल मुंबईचे परेल न्ही फादर परेल पिलार फादर नवोच आयला ताज्या उपरांत फादर चार्ल्स सल्डाना पोरकुम सारांक आमकां कुमोक केले 8 जण याजक आयिल्ले हांगासर फादर बॅप्टिस्ट आमचो खालमाडी फिरगजेचो रेक्टर श्रायनाचो रेक्टर फादर मार्क कापुचीन फादर प्रदीप कार्डोजा नवोच याजक व्हड मेळून 2 वर्सां जालीं पूण कल्याणपूर आमच्या वाराड्याक काथेद्रलांत आसा सहायक जावन ताजे उपरांत फादर वळखाने फादर स्टीवन रोड्रिगस आमच्या फिरगजेन 6 म्हयने दियाकोनेची सेवा दिवन ह्याच फिरगजेन एप्रील म्हयन्यांत याजकी दिक्षा जाल्ली आनी आतां उद्यावर फादर अनिला सांगात आसा ह्या सकट म्हज्या मोगाच्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी थोडे याजक मागीर येतात ते तांकां प्रिंसिपलान जावन आसात न्हय क्लास आसा मिसा उपरांत मोगाचो सत्कार स्विकार करूंक सर्व पाद्र्या बालागी हांव विनंती करतां आमच्या कॉवेंताची सिस्टरां कोणायचें नांव काडना जावन म्हाका ताकीद दिल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां बरें फेस्त मागता सगळें वर्स तुमी सेवा दितात थँक्यू वेरी मच म्हजी सैरी म्हजे इश्ट मित्र अभिमानी थोडी आसात तांकां हांव बरो येवकार मागता बरें फेस्त मागता फिरगज कवडीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस्त सुनील फेर्नांडीस कार्यदर्शी मानेस्तीन ब्लेसिल्ला क्रास्ता संयोजकी मानेस्तीन वनिता फेर्नांडीस सर्व 12 वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी संघटनाचे हुद्देदार फिरगज गवडीक मंडळीचे सांदे फिरगज आर्थीक मंडळीचे सांदे सक्टांक देव बरें करूं 20 आयोगाचे संचालक सांदे क्रिस्ती शिक्षण शिकोवचे शिक्षकी आमचे आलतार भुरगे आज रजा घालून आयल्यात हे म्हज्या लागीं सक्कड हे खागाद व्हरून गेल्यात पाद्र्याबान म्हाका खाले म्हणून गुंतूना तुमच्या प्रिंसिपलान पण तांच्या मोगान ते आयल्यात आनी सेवा दिल्या भुरग्यांना तुमकां देव बरें करूं तशेंच देवस्तुती आयोगाची संचालकी मानेस्तीन आलिस मिनेझस आयोगाच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा कुमगारवांच्या विशेष म्हणयाऱ्यांक देव बरें करूं आमची गायन मंडळी आज आमकां मागण्याक पूरक जायज येत आसलें खाळ जामोना देवा थंय उबारचें तसलें गायन केलां सर्व सांद्यांक गावप्यांक वाजंत्र खेळगाड्याक जोशवाक तरबेत केल्या मानेस्त लेस्ली आरोजाक दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी मिसा कुमो केल्या मनादीक बाप जॉन सिक्वेरा ऑल्विन सिक्वेरांक देव बरें करूं सैरो याजक बाप विल्सन बर्बोज थंयसर आसात तांकांय कुमसारांक कुमो केल्या याजकांक देव बरें करूं आयचे मुर्दोम आसात लिडिया डिलेमा सान जुझेवाडो अगस्टीन ग्रेसी फेर्नांडीस आनी विल्फ्रेड मेबल रोजार मायवाडो
शांती फर्नांडीस सांजो केवडो मिस अकरेक आमी वाती दिवन तुमकां मान करता सर दानींक फिरगस घरांक देव बरें करूं लायव्ह टॅलिकास्ट केल्या कॅल्विनाक फोटोग्राफी केल्या सचिनाक देव बरें करूं चेर सुरंगार आयल्या सक्टांक बायली यमाज हांगाची कोणाचें नांव सांगना हांगा मस्त जण गुप्ती सेवा दिवन आसात हांव नांवां कळून गेल्यार म्हाका बेन दिसता कोणाचें नांव विसरोन जाल्यार चूक जाता म्हळ्यार रॉनी ताका मीस ना पाप व्हेकलांचें पुरा डिसिप्लीन करत्या म्हाका रेवडी बेजार जावचें जाल्यार पाद्र हांव करता म्हणटा तुमच्या पैकी मोगान तुमी सेवा दिता थँक्यू म्हणटा दफ्तरान सेवा दिवच्या मेलिसा कुजनांत रॉनी फर्नांडीस रायू आमकां इल्लो पोरमोळा इल्लो बाजिल्लो लुईस अमुल्या आनी सक्टांक हांव देव बरें करूं म्हणटा पार्किंगाक आमकां श्रावणी होम स्टे दिनेश सुवर्णान जागो दिला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी एकूच वाक्य आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या फिरगसकारांनो तुमचें मागणें तुमचें उदार मोल तुमची बरीं उतरां तुमचें दादोशी काळीस आमच्या फिरगजेच्या आध्यात्मीक तशेंच लौकीक प्रगतीचें मूळ तुमकां सर्वांक देव बरें करूं सर्व ह्या जागां पसत सदांच मागा आमचे पसत मागा नांवां विसरून गेल्या जाल्यार म्हाका माफ करा आतां विगार वार लागीं विनंती करता आयच्या मुर्दोमाक वाती दिवच्या पसत वाती दिवन मान करच्याक लिडिया डिलिमा कांडियोन सेया अगस्टीन ग्रेसी फर्नांडीस आनी शिबानी फर्नांडीस आतां विगार वारांत हांव 3 मिनटाचो 2 उतरांचो संदेश विगार वार मोगाच्यानो तुमच्या मोगाळ विगार मानादीक बाप देनीस देसान सक्टांक ह्या फेस्ताचे उल्हास पाठयले आनी आयिल्ल्या सैऱ्यांक याजकांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणलें आनी हांगासर हाजर आसल्या सर याजकांच्या दर भयणीच्या आनी तुज्या तर्फेन हांगासर हांव बरें फेस्त मागोवंक आशेतां प्रत्येक जावन सांत अन्ना तुमची सांतीण आनी व्हरत्या रितीन ती पात्रोंक तुमकां आदार दिवन आसा आनी तिच्या मानाक दबाच्यान हें फेस्त आचरण केलें ह्या वक्ता तुमकां सर्वांक तोट्टा बिरगजकारांक आनी मानादीक बाब देनीस देसाक हांगासर हजर आसच्या सर याजका तर्फेन हांव ह्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमी जिवन आसचें म्हाका ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी हांगासर समुदायाचो दीस जाल्ल्या वेळार हें हांवेंच म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें सत आनी जायत्या रितींनी आयकूंक मेळ्ळी जर ती गणितां पळयत आसतना वा पळोवंक मेळ्ळी गणितां पळयत आसतना तुमी अपुर्वाची फिरगज विगारा संगी मांडून हाडल्या वय सांत जोके आनी सांत अन्नाचें बेस्त आमच्या कुटुंबांत आज्याच्या आनी आजेच्या स्थानार आसात मालगडे नागरीक आसात सिनियर सिटिजन्स त्या देखून तांकांय प्रत्येक जावन फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी तांचे उरले दीस वर्सां त्या सांतान मायेच्या मजतीन बऱ्यान आसूं दी समाधान तांकां मेळून दी म्हणलें म्हजी आशा आनी तांकां फेस्ताचे उल्हास ह्या फिरगजेचे वर्ते भोवण हांवें पोर वार जाल्ल्या उपरांत पळयल्ले न्ही हाच्या दिनस पळयलां आनी समजलां तुमी तुमच्या हांगासर फिरगजेंत सर आयोगाचीं कामां वेवस्थीत रितीन आनी सोबीत शिस्तेन करनासात तरबेती शिबिरां ल्हानांक तशें व्हडांक आनी सांगाता युवजणांक
ती तुम्ही कार्यक्रमात चलोवन आसात. वारड्यांतल्या चटुवटिकेंत तुमचो सहकार आसा आनी परच्या ICYM युवा समागमांत तुमच्या युवा सणांनी बरो क्रियाळ पात्र घेतलो हांवें उडासा काडयेत. मोगाचें न्हू तुमकां सर फिरगज सरगारक विगारा सवय तुमी हें अपुर्व्याची फिरगज मांडून हाडल्यार देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां उल्हास पाठयतना अनादीक बाप देनीस देसा वर्त्या रितीन तो हांगासर ह्या फिरगजेन मुखेलपण काडून घेता. तांकां ही फिरगजेची जबाबदारी मात न्ही देशाची जबाबदारी आसा आनी ते बऱ्यान पाळोवन आसा ते तुमी जाणात. प्रत्येक जावन ते देशाचे सार्वजनीक संपर्क अधिकारी PRO आनी ताच्या तो जबाबदारी भोव बऱ्या रितीन चलोवन आसा ते आमी पळयता आनी आमी देशीत ताका आभार मानता. तुमच्या फिरगजेंत सर क्रिस्ती एकवटाची आनी सौहार्दकुटाची कार्यक्रमां विशिश्ट रितीन चलतात म्हळ्यार हांव सांगता आनी म्हजे खंयचे रितीन हांव चिंता तें उतर चड जावचें ना. ताणें समाजींत कितें वावर करूंक आसा देशाक खंयचो आदार दिवंक आसा ते सदांच तयार. मानदीक बाप देनीस देसा देशाच्या वारड्याच्या नांवी हांव तांचो उपकार मागता आनी तांकां फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयता. मोगाचें न्हू सांतान आन मायेच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भार अपुर्बायाची लितुर्जी केल्ली ती आमचो भोव मोगाळ आदलो तो विगार वार भोव मानादीक वालेरेन मेंडोन्सा ताका एक सासण विशय जावन म्हणल्या बरें अदीक मोगान आज गायन मंडळीन मोठो वावर दिवन ताचेंच गंधारा इतली अपुर्बायची गंधारा तें बरें म्हळ्यान मात न्ही गायल्यांत आनी आमकांय गावंक मोग केला. प्रत्येक जाण गायन मंडळीक तांकां प्रोत्साहन दिल्या बाबडे सागी देव बरें करूं म्हणटा. परत सक्तांक फेस्ताचे उल्हास. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो. संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर आमची तकल्यो आमी पागवया. सगळ्या सांता भक्तांची आज आमी परब सांतान आनी जोकीची आज आमी परब संभ्रमता. तांची महिमा आनी संतोष देवातानूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. सांत जोकी आनी अन्नाच्या मागण्यांन सर वायटांतली तुमी सुटोवन तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचें काळीज आनी मन लावंक तुमकां गठाय मेळो. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार.
मोकळ पात्रोन माये मोरयेचे माये जेजूचे राजी पावतू आमकां माये शिकय आमकां तूं मोग जेजूचो मोरये माये संगी पाठय आमकां खरो भक्तीचो पावय सुखा सर्गी शिकय आमकां तूं मोग जेजूचो मोरये माये संगी पाठय आमकां खरो भक्तीचो पावय सुखा सर्गी संतान आमचे माये सर्गीचे शेकाये मोकळ पात्रोन माये मोरयेचे माये जेजूचे आजी पावतू आमकां माये संतान आमचे माये सर्गीचे शेकाये मोकळ पात्रोन माये मोरयेचे माये जेजूचे आजी पावतू आमकां माये मोकळ पुता सवे हांव पार मोरी आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भगवंते अन्ना आमा पसोत विनंती कर भगे मनकुसाचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.